एक ल्हानशी काणी तो हांव तुमचे मुखार दवरतां. एक आर्ट गॅलरी आसली आनी त्या आर्ट गॅलरींत संवसाराचे जायते नावाडीक आर्टिस्ट चित्रकार आपली पिंतुरां सोडोवन थंय प्रदर्शनाक दवरताले आनी विकताले. त्या जाग्यार संवसाराचे नावाडीक चित्रकार आयिल्ले आनी तांची पिंतुरां प्रदर्शन केल्ल्या वेळार एक पिंतुरो भोव बरें आसलें ताका नंबर 1 म्हणून थंयसर दवरलें आनी विक्र्याक दवरलें. ताचें मोल 1 करोड रुपये. एकलो व्हडलो मनीस थंय गेलो. जायतीं पिंतुरां आसलीं आनी हें एक पिंतूर 1 करोड रुपयाचें पळोवन ताका बारीच खुशी जाली आनी ताणें चिंतलें हें पिंतूर म्हज्या घरा आसलें जाल्यार कितलें सोबीत कितलें बरें. ताणें लेखलें जर हें पिंतूर म्हज्या घरा आसा जाल्यार 1 करोडाचें. पळयलो लोक संतोश पावतलो, अभिमान पावतलो. कितलो बरो मनीस तूं, तुका कलेची कितलो अभिमान आसा म्हणून म्हाका होगळ सुतलो म्हण चिंतलें. ताणें तें घेतलें आनी घरा हाडून वणटी रूमकाड आयलें. जायते लोक तांच्या घरा येताले, हे पिंतूर पळयताले, संतोष पावताले आनी इतल्याकच ताणें चिंतलें म्हज्या घरा जायत्यांक आनी जायत्यांक आपोवंक जाय. ताणें आपयलें, तांकां जेवण दिलें. कारण इतल्यांच कित्याक म्हळ्यार ताच्या घरा गेल्ल्यांक हो पिंतूर दाखयतलो आनी म्हणटलो पळय कितलें बरें आसा, 1 करोड रुपये हांवें दिवन हाडलां, कितलें बरें आहा गे, कशें आहा. लोक धर्माक जेवला म्हणून हाची स्तुती उगळाप करताले, कित्याक तांकां दुसरें कांय करूंक ना. अशें एक दीस थंय एकलो सांत आयलो, मटवाशी आयलो. ताच्या हितलान तरीकाचें जाल्यार थंय ताच्या गेटींत हांव ताच्या घरा कडेन म्हणसर बरेंशें तोट आसा, फुलांचें तोट आसा, रूख आसा, झाडां आसात, थंयसर बरी सावळी आसा. हो मनीस गेल्लो थंय वचून बसलो. हो व्हडलो मनीस धांवन आयलो धांवन येवन हांगा बसचें तुमी, हांगा बसचें नाका, तुमी भितर या. आमच्या घरा भितर सोबीत आसा, जागो विशाल आसा, भितर बसून उलोवया, हांगा तुमी कित्याक बसल्यात. आनी हो सांत म्हणालो ना, हांगाच म्हाका बरें दिसता, हांगाच म्हाका बरें जाता, कित्याक बरी सावळी आसा, जायतीं फुलांची झाडां आसात, रूख झाडां आसात, म्हाका हांगा खुशी जाता. ताका हो मनीस म्हणटा ना, तुमी भितर येवंक जाय. भितर कितें आसा? थंयसर बरें सोबीत एक पिंतूर आसा, तें तुमी पळयल्यार संतोश पावतात. कितलें मोल ताचें, 1 करोड रुपये दिवन हाडलें हांवें, सोबीत आसा तें, तुमी येवन पळोवंक जाय. तेदलो हो सांत हो मटवाशी म्हणालो तुवें 1 करोड रुपये दिला म्हणून तें पिंतूर कांय फुलांचें जीव जाता. तुवें कितलेय पयशे दिल्यार जावंक पुरो, पूण तें जीव जाता जायना. हांगा आसात फुलां भोव सोबीत, हीं फुलां फुलतात भोंवतात, आनी तूं फळांय जावंक पुरो, आनी तूं सोबाय आसा, हाका परमळ आसा, पूण तुज्या त्या फुलाक परमळ आसा गे, त्या फुलाक जीव आसा गे, तें फूल फुलता गे सदांय. त्या फुलाक पळोवन कितें संतोश पावताय तूं. भुरग्यांक फुलांक सरी करचें आमी पळयता. आमच्या कुटुंबांत भुरगीं देवान दिल्लीं देणी ही फुलां बरी सदांच ती आसा जाल्यार कितलो संतोश कुटुंबांत. ती फुलतात, ती संतोष दितात आनी देवाक आमी अर्घ दिता, कित्याक ह्या भुरग्यां वरवीं आमच्या कुटुंबांत संतोष आयला, संतोष दडतो जाला, आमचें जिवीत काजार जिवीत सार्थक जालें म्हणून जायत्यांक भोगता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी समजता एक आवय ल्हान भुरग्याक कितें करता. जायतीं जाणां तुमी आवय आसात, तुमची ल्हान भुरगीं आसात जाल्यार तुमी कितें करूंक आशेता त्या भुरग्या बसोत. पयल्यान पयलें त्या भुरग्याक बरें करून न्हेसयतात. वय गे भुरग्याक न्हेसयची म्हणली आशा सुरू जाता आवयक, कित्याक म्हजें भुरगें सोबीत दिसाचें, न्हेसयचें मनशाक नेटोवचें म्हण येता, कित्याक म्हज्या भुरग्याक बरें करून नेटयचें, कित्याक आमी खंयसर वेता जाल्यार ताका सोबीत करून न्हेसोवन ताका व्हरचें, कित्याक तें भुरगें सगळ्यांक आकर्शीत करता, संतोश दिता. आनी ही आशा भुरग्याक नेटयचें म्हणली आशा इल्लो तेंप वेता आसतना म्हज्या भुरग्यान जिकाचें म्हणली आशा सुरू जाता. कित्याक हो संवसार इतलो स्पर्धात्मक आसा, कॉम्पिटेटीव आसा, जायतीं जाणां आसात, तांच्या पैकी म्हज्या भुरग्यान खंय एक स्थान जोडिचें ताणें जिकाचें म्हणली आशा आसता. पूण ही आशा इल्लीशी अतिरेक जावंक पुरो, थोड्यांक अशें भोगोवंक पुरो म्हज्याच भुरग्यान जिकाचें म्हणली आशा, म्हज्या भुरग्यान
जिखल्यार पावना म्हज्याच भुरग्यान जिका जे म्हणले आशा इल्लीशी आनी केल्ली चड जाली म्हण येत पण अशी जाता मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी पळयता ह्या व्हड मनशा बरी जाणे 1 करोड दिवन ते भितर घरा भितर व्हरून दवरले पूण भायर आसली फुलां ताका बिलकुल खंयच्याय रितीन पडून सोंसोंक नातली संतोशूच तांकां दिवना तशें जायते फावटी आमच्या घरांत आमच्या भुरग्यांत हें जावचें आमी पळयता हांवें जायते फावटी आयकलां जायत्यांक आपल्या भुरग्यां विशयान सांगची संतोश आसा खुशी आसा म्हजो भुरगो ताका स्कॉलरशीप मेळ्ळें तो भायर शिकोवंक गेलो परगांवांत ताका काम मेळ्ळें ताचे उपरांत तो काजार जालो आनी ताणें हें केलें संतोष खुशी भोगता मस्त खुशी भोगता खंडी जावन एक बापूय जाल्ल्याक एक आवय जाल्ल्याक आपणाच्या भुरग्यांनी वाडचें पळोवंक आनी तें सांगूंक मस्त खुशी पूण तितलीच खुशी एका आवयक आनी बापायक भोगोवंक जाय सांगोंक म्हजो पूत म्हजी धूव सोम्या सांगाता थीर आसा आजून थीर आसा म्हजो पूत म्हजी धूव आजून सोम्याक मानवून चलता म्हजो पूत म्हजी धूव हांवें दिल्लो बाबार्थ आजून पाळटा जें कितें ताका ल्हानपणांत शिकयलां तें आजून पाळटा म्हणून सांगचें तसलो अभिमान आनी तितली खुशी आज एका आवयक एका बापायक खंडीत आसूंक जाय कशें आपल्या पुतान धुवेन कसली पुरो अचिवमेंट्स केल्यात कसले सक्सेस जोडलां तें सांगतना आसली तितलीच खुशी म्हजो पूत म्हजी भुरगीं देवा सांगाता आसात म्हणून सांगचें तसलो एक अभिमान आसा गी